आमी सगळीं आमच्या मोगाच्या जेजूक नमस्कार करुया. ह्या नमस्कारान आमचे सगळे जिवीत आमी जेजूक दीत आयिल्ली आसा. आनी प्रत्येक सुस्कारांत आमचे सगळे भितर आहा तितले ताचे स्वाधीन करून आमी अदीक आनी अदीक ताचो उपकार अणभवूंक लागल्या. आमची कूड मन आत्मो अदीक जेजूच्या पुनर्जिवंतपणांत नवो जायत आयिल्लो आसा. दर सुस्कारांत आमी जेजूक आमचे सगळे दिवन मोडटा आनी ताचें जिवीत सुस्कारांत पत्करता. आनी हे परी हो पास्काचो गूट प्रत्येक सुस्कारांत आमी जियेत आसा. जेजू तुवें न्ही आमकां कृपा दिल्ली आसाय. दर दिसा तुका एकवटून अदीक आनी अदीक तुजे सारकी जावंक, तुजे खरें सांदे जावन तुका आनी तुजे उद्देशी देवाक आमच्या बापाक मोहिमा हाडूंक. आर्गां आनी दिनवास तुका जेजू. आनी जितली आमी तुका एकवटून रावत आसा तितली तुजी बेखोवणी आमकां तूं दीत आसाय. आमचे कुडीक, आमच्या मनाक, आमच्या भावनांक, आमच्या आत्म्यांक. तुजो उपकार अदीक आमचे सगळें घडोवन येवं दी. कित्याक हातूनच जावन आसा आमचें दादोसपण. बाकीच्यो सगल्यो वस्तू तुवें आमचेच पासत रचलेल्यो आसाय. पूण आमी न्हय, तुजें सगळें ताचो त्या त्या प्रमाणे वापर करपाक. ही आमची दणवण तुका एकवटून रावपाची सुफळ जायत वचो. कित्याक तुवें आमकां सांगलां, जसो एक फांटो दाख वेलीन रिगून रावल्या शिवाय ताच्यान आपणाची तोस्तुंगी फळां दिवंक जायना, त्याच प्रमाणे तुमी म्हजे सगळे रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायना. हाका लागून जेजू आमी प्रत्येक सुस्कारान तुकाच एकवटून रावन तुजो उपकार आमचे सगळें अदीक आनी अदीक घडोवन हाड. तुजो खरो सांदो हांव जावच्याक. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी मोजें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर. नाणय म्हाका उदकान कोण वळाच्या. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर. नाणय म्हाका उदकान कोण वळाच्या. पवित्र कश्टानो म्हाका गोड करा. तूं बोरव्या जेजू चिंतान म्हाका आय. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोरो
कोणतीच दिवं नाका. तुझ्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडूं कोणीच दिवं नाका. वायट दुश्मनांतलो तूं म्हाका वाटाय. मोनाच्या पेडार तूं म्हाका आपय. तुजे सोर्शीयो तूं म्हाका फोर्माय. भोगता संगाती तुका वखणच्या. तुझ्या सोर्शीयो तूं म्हाका फोर्माय. भोगता संगाती तुका वखणच्या. जेजू, तूंच सगळें आमचे पासत करीत आसाय. सायबीण माय भाशेन तुका अदीक सहकार दिवंक आमकां ती कृपा दिलेली आसाय. ती जागृत करून तुका एकवटोन प्रत्येक सुस्कारांत आमी तुज्या एकवटान रावतले. आनी हे परी तुजो रूपकार अदीक आनी अदीक आमच्या उतरांनी, कोन्यांतल्यान, चालींतल्यान आमी जियेतल्या दुसरीं तें अणभवतलीं आनी आमी सगळीं तुजेशी एकवटोन अदीक रावंक लागतल्या. हे परी आमच्या संवसारांत तुका आमी जागृत करून, जिवंत करून तुजी येवजण तूं फुडें व्हरतलोय. सगळीं आमची भाव भयणी हे परी तुका एकवटोन जियेतात. तांचे मदीं ही जागृताय उत्पन्न कर. ती जाणो अनोको जाल्यारूय ह्या आमच्या मागण्यांक लागून तांकांय तूं कृपेन भर. सोंपेपणी तुका एकवटोन जिवंक तांकांय ओडून घे आनी तुज्या एकवटांत ती सुकेस्त जियेतली. तोडमोड भायल्यान आसतली पूण भितरल्यान ती शांतीन सगळें तुका एकवटोन संवसाराक साल्वसां हाडूंक ती वावुरतली. आर्गां आनी दिनवास तुका जेजू, मोहिमा आनी वाखाणणी सगल्यांक आमी तुजे सोर्शी आजेर कोत्ता जेजू. जाणी मागण्यांची विनंती केलेली आसा आनी जी मागणी ताणें मागलेली आसा ती तुवें शांती पावयल्या ती तुका आर्गां आनी दिनवासूय दितात. जांकां आजून पिकोवणी मेळोंक ना, आजून ओड्डूफूट जातात, तांकांय आमी तुजे सोर्शी आजेर कोत्ता. तांकांय तुजो स्पर्श कर आनी तांकां बरी सावध भलायकी तूं फावो कर. हजारांनी जाणेन आमकां मागण्यांची विनंती केलेली आसा तितल्यांकूय तुजे सोर्शी आमी हाडटा जेजू. जी कोण आपल्या जिविताचो जल्माचो दीस संभ्रमतात तांकां तुजे सोर्शी हाडटा जेजू. तांकांय पेकोवणी दी
ह्या आख्खे वर्सां जी तांची गेलेली आसा तुजे बरोबर तुका एकवटोन तांच्या उतरांनी कोन्यांनी आनी चालींत सगळ्या वेळार ताणें सारूंक ना आनी त्या वेळार जेन्ना तांचे मदें वायटपण वायट चाल उत्पन्न जाता तें सगळें तुजें स्वाधीन करून तांकां एक नवें जिवीत तुजें जिवीत उदीक आनी उदीक उपलब्ध कर आयज थान आरकां मोहिमा दिनवास वखाणणी तुका जेजू कित्याक तूं हें सगळें तांचें सोबें घडोवन हाडटलोय म्हणून सर्वेस्परान घडिल्लो दीस वो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया वय जेजू दर दीस दर वेळ आनी दर सुस्कार तुवेंनूच घडिल्लाय आनी जितली आमी तुका त्या सुस्कारांत हाजीर जाता तितलो तुजो संतोष आनी आनंद आमचे सुवी वाडत आसा महिमा आनी वाखाणणी तुका म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शरणां येता म्हाका राखून घे देवा हांव तुका शरणां येता सर्वेस्पराक तुमी सांगतात सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज तूंच म्हजें पात्र म्हजें दारजोणें तुजेच आदीन राखून दवरतलाय सर्वेस्पर म्हाका बूद दिता देखून हांव ताका दिनवासता रातचें पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता बूद दिता हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदींच आलो ना देखून म्हजें काळीज उल्हासता म्हजो आत्मो मुरगोडटा म्हजी कूड पर्यान सवस्थायेन सुस्त जातली कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो न्हय आनी तुज्या विस्वासी भक्ताक फोंडांत उरूंक दिवचो न्हय तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुजे उजव्याक सासणाचें सूख आरकां दिनवास मोहिमा तुका जेजू ही भावना आमच्या कुडींत मनांत आत्म्यान तुवें उत्पन्न केल्या आनी हांचे वरवीं तूं म्हाका तुज्या एकवटान दवरताय कितलें व्हडलें बाग हें वय तुज्या काळजाचें
मोकळा जेजू, जी जिवंतूच आसात तींच न्हय, पूण जी ह्या तुवें सांगलेल्या नव्या जिविताक जांचो जल्म आतां घडलेलो आसा, आमचो भाव आयरीस डायस, ताची आमी आठवण करता. तो अंतरलो. आयज ताची विधी आसा. ताका मातयेक लायतली, म्हणून तो सदांच तुजे सरशी आपलें जिवीत जियेतलो म्हणून आमकां खात्री आसा. कित्याक तो एक बाकीवन फ्रांसीस शेवेरचो भोक्त सदांच तो हांगसर येतालो. कितेंय करपाक तो सदांच फुडाकार घेतालो. हें सगळें ताचें जिवीत हांगसरूच न्हय, तुज्या बरेपणान पासत तो वावुरतालो. ताका सासणाचें सूख फावो कर आनी ताची सगळीं पातकां आसा तितलीं तूं भोगसून ताका नितळ निर्मळ कर. आनी जीं दुसरीं कोण आमचीं भाव भयणां अंतरलेलीं आसा आनी तांकां कोणूच मागणें करपाक ना, तितल्यांकूय आमी मागता सायबा, तांकां तुज्या राज्यान प्रवेश दी. क्रिस्तांव तीं तुजे सवेर जियेतालीं, पूर्णपणेन जिवंक नासतलीं, पूण जें तांचें जिवीत आसा तातूंतल्यानूच तूं तांकां सुटका दी आनी तांकां सोडवण फावो कर.
Lord Jesus, we thank you for the gift of this new day. We thank you for all the favors that you have restored on us. As we gather, we place all our thoughts, all our feelings and emotions at your feet, O Lord. We also bring before you, Lord, all those who have asked us to pray for them. We place all our anxieties, thoughts, emotions, feelings of happiness and joy at your feet, O Lord. For we know that you take care of everything. In the readings of today, you invite us, Lord, not to be afraid. We see that the disciples, at the sight of the empty tomb, were joyful and at the same time filled with a bit of fear. They were just as unprepared for the resurrection as they were for the death. And Lord, even though you had spoken to them, they still could not believe until they saw the empty tomb and met you when you were risen. And we reflect in our lives as well. We too probably are the same. Sometimes we need assurances, we need evidence. But here, in a way, you invite us to have faith, to live in joy and hope of the resurrection, to new life in Christ. As faith is a free gift, Lord, that you give to each and every one of us. At the same time, Lord, today we see that the truth can never be hidden. We see that the Jewish authorities tried their best. They bribed the guards so that the guards would say that the disciples had stolen the body. In a way, we see that what the disciples had forgotten, the Jews had remembered very well. The disciples had probably forgotten that you had said that you would rise on the third day. But the Jews remembered it very well, and therefore the teachers and the scribes and the Pharisees had kept guards at the tomb. But Lord, we see that anything that is hidden is always revealed. The Jewish authorities may have tried to hide the fact of the resurrection from the governor and from the higher-ups. But then, as we see in today's first reading,
Peter proclaims the good news of Jesus on the day of the Pentecost. And in a way, the disciples who were afraid, who were hiding, who had left Jesus at Gethsemane, now boldly go and proclaim the good news. And this is the experience of the resurrection. They were filled with the Holy Spirit, which had guided them in various ways. And similarly, in our lives too, we see that the Spirit guides us. It leads us to do the things that is pleasing to the Lord. All that we need to do is to be open to it. And in a way, as we reflect on the readings of today, we also reflect on our lives. Are we open to allow the Spirit to work within us? Having spent the season of Lent in preparing, in renewing ourselves, what is our experience of the risen Lord? Am I prepared to face the fact of the resurrection? Or am I like the disciples, not yet ready? And in a way, Lord, we thank you for all the favors that you have bestowed upon us in many ways. Having reflected on the readings of today, we now place our prayers and petitions before the Lord. We continue to pray for all the victims of the COVID-19 pandemic. We pray for the doctors, the nurses, all those who toil day and night in the hospitals. We also pray for all those who take decisions at various levels. We ask you, Lord, to be with them so that all the decisions may be for the common good. We also pray for all those who celebrate their birthdays and their anniversaries today. We ask you, Lord, to be with them and give them good health of mind and body. We also continue to pray for all those who are preparing for the exams or those who are answering the exams. We also pray, Lord, for all those who feel betrayed, rejected, left behind, those who feel lost in their lives. We ask you, Lord, to guide and protect them, to be their comforter and lead them on the right path. We also pray for those who are languishing in the home for the aged and the destitute houses. We pray that the Lord may be their strength, consoler, and that He may be their comforter. We also pray for peace, peace in the world, peace among nations, among religions, peace within our families, in our neighborhood, and most importantly, peace within us.
we also place our prayers and petitions before the Lord. We bring to mind all those who are near and dear to us. We pray for their good health. We also bring to mind, Lord, all those who have asked us to pray for them. And Lord, we pray for each and every one of us that having had this experience, that having been able to participate in your joy of the resurrection, that we too may be filled with the grace, that we may be able to proclaim your good news through our words and through our deeds. And help us, Lord, that today, as we go about doing our duties, we may bear witness to your name, and above all, share the light, love, compassion, and the mercy that you show us to all who we encounter. जेजू, तुजे कडेन मागोन काळजांत थावन मागल्या उपरांत तुवें आमकां मागलां तें दिलां. बरी सावद भलायकी, बरें काम, बरो पार्टनर, बरीं भुरगीं, बरें जिवीत, ह्या सगळ्या कारणाक लागून तुका आमी अर्घां दिता, तुका दिनवासता आनी तुजे मोहिमे पासत आमी जिवंक लागता. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. पांचवो चोरू मेळटा थंयसर म्हाका सुस्त आड पडोवंक दिता. शितोळ उदका सुरी तो म्हाका व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान गोठाय दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नीट मार्गान चलयता. काळोखाच्या खोंडांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर येत म्हूण म्हाका हुस्कोना. दांडो आनी कोंके घेवन तूं म्हजे सुरशीं उबो आसाय. तांचे वरवीं म्हाका तूं धीर आनी आदार दिताय. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका व्हडलें जेवण मांडलाय. म्हज्या माथ्यार घालताय दोमदोमीत तेल. म्हजें पात्र उपोट बरोवन ओत्ता. सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजी दया मोया म्हाका केन्नाच सोडची ना. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाळ करूंक म्हजें ठिकाण.
जेजू, तुज्या पुनर्जीवनपणान तुवें आमकां नवी रोजरां केल्याय. आमी आतां आदले भाशेन आमचें जिवीत पळयना. आमचें जिवीत तुजें सवें बापा कडेन एकवटून आसा. आमी केन्नाच एकसुरी ना. जेन्ना आमी आपल्यापणान जियेता तेन्ना एकसूरपण आमी अणभवता. आनी तें एक पातक, कित्याक तें सोत न्हय, ती एक फोट. पूण जितले पाटी आमी हे भाशेन आदले चालीन पडटा तेन्ना तूं आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान जागृत कर आनी तुका आमचें जिवीत ओपून तुजे नवे चालींत जिवंक आमकां घोटाय दी. संस्कारांतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा धर्म नवो दोता सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुटा मुखार तिरवाडो आमचो बावार सैमोरते विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या जैती बोन पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोडा वंदुया वाकाणुया उपसोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्र आत्म्या संस्कार को खालते पोळा मान दिवया सासणा सासणा आमेन. तुवें ताका स्वर्गीचो उणो दिलोय सगल्या सावडाचो उंडो तो मागुया. देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तर तुज्या मास रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवळेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तुमचो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा आमेन. मोगाळाचेचू मोगाळाचेचू ती म्हाका काळीस ती म्हाका काळीस तुज्या काळजा सारके मोगाळाचेचू मोगाळाचेचू दी म्हाका काळीस दी म्हाका काळीस तुज्या काळजा सारके.